बापाचे आणि पुताचे प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज मिसांत आमी कुटुंबांनी असलेलो मोगाचो थेवो सोदून काडूंक भाग्यवंत खुर्सा आमचेशी राव ह्या विशयाचेर नियाळ करतले हांव. पाप साहेब फ्रांसीस आमकां उगडास करता. आमी आमच्या कुटुंबांनी न्हय फकत कोडयो काडूंक आनी वायट पळोवंक, पूण आमच्या कुटुंबांनी कितें बरें आसा तेंय बी पळोवंक आनी देवाक आमच्या कुटुंबा पासत आर्गां आनी दिनवास दिवंक. खऱ्यांनीच आमचें कुटुंब जावन आसा देवाचे वर्ते देणे आमकां आनी तें सांबाळूंक, राखूंक आनी बरें करूंक आमच्या दर एकल्याच्या हातान आसा. तर आमच्या कुटुंबांनी एकामेकाचो मोग अणभवया, एकामेकाक मोग दिवया आनी आमचें कुटुंब मोगाची मंदिरां करूंक वावरुया. त्याच बरोबर जे कुटुंब संकश्टांत आसात तांचे पासत मागून आनी जाता तो आदार दिवन वावरुया. आयज ह्या मिसान आमी कुटुंबा पासत मागतले. कुटुंबांत आसात ती शेमाय शापाय, आवय बापूय, तरणाटी आनी भुरगीं, तांणी सदांच एकवटान रावून आपले मदें उपरासतात ते प्रश्न आनी तंटे बरे भशेन आनी समजिकायेन सुटावो करूंक. आपले कुटुंब मोगाचे आनी भोगसणेचे मंदिरां करूंक ह्या वरवीं ताणें आपल्या कुटुंबाचे पवित्रपण सांबाळूंक भाग्यवंत खुर्साचे विनवणेन देवाचो आदार तांकां सगळ्यांत हे मिसाचे भेटेन मागुया. आणि मोगाच्यानो आमच्या जिवितांत जायते फावटी कुटुंबीक जिवीत बरें कुटुंबीक जिवीत जिवन आमी चुकल्या. ह्या आनी सगळ्या पातकाचे भोगसणे हे वेळार मागून घेवया. आनी म्हणुया, हांव पातकी सर्पद्वेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यान सदांच समान मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. आनी सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थूया. हे वेळार तुज्या कुटुंबा पासत माग, कुटुंबाच्या वांगड्या पासत माग. जे बरेपण आसा, जो थेवो आसा तो सोदून काडूंक कुरपा माग.
कुटुंबात पिडेत असल्या पासत माग. कुटुंब तरी तुटलेलो आसा फुटलेलो आसा जाल्यार एकठांय येवंक माग. फामील दोशी जाल्ली आसा जाल्यार हे वेळार ह्या पवित्र आल्ताराचेर दोरेके फामिली पासत मागुया. देवा आमच्या बाबा, तुजेर विस्वास देवतल्याक आमकां पवित्र स्नानाचे चोरेन तुवें नवी केल्या. सर कोडेपणाचेर जैत व्हरूंक आनी उदरपणाची कृपा विस्वाशीपणी आमी सांबाळूंक तूंच आमकां तुज्या भुरग्यांक मोय पासन राख. ह्या आमी मागता तुज्या पुताचे सुचे नावे. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. आखे जुदेंत, गालिलियेंत आनी समारियेंत पवित्र सभा सवस्थायेन जियेताली आनी सुम्याची भोक्ती करून आनी पवित्र आत्म्याचे बुजवणेन भरून ती वाडत वेताली. गांवांनी भेट दिवंक वचून पेद्रो शेकी लिडियेंत रावतल्या भोगतांशी पावलो. थंय ताका एनियस नांवाचो एक आरकार मेळ्ळो. 8 वर्सां तो खाटीर पडलोलो आसलो. पेद्रून ताका म्हणलें, एनियस, जेजू क्रिस्त तुका बरो कोत्ता. उठ आनी तुजें बिशाणें सारकें कर. आनी तो रोकडोच उठलो. लिडियेंत आनी शारोनांत रावतल्यांनी ताका देखलो आनी तीं सोगलीं भावात धरून सुम्याशी परतलीं. जोपा नोगरांत ताबिता नांवाची एक भोगतीण आसली. आपल्या जिवितांत ती सदांच खूब दोयाळ कोरण्यो करताली आनी भीक दिताली. त्या दिसांनी ती बरी ना जाली आनी मेली. तांणी तिका धुली आनी उपरांत वयल्या कुडांत दवरली. लिडा जोप्पाक लागींच म्हणटोच पेद्रू थंय आसा म्हूण ताणें आयकलें. ताकतीक दवरून दोगा मनशांक ताचेशी पाठयले, अशें सांगून, जाता तितले बेगीन आमचेशी ये. तांचे बरोबर पेद्रू नीट आयलो आनी पावतोच तांकां ताणें उंचल्या कुडांत व्हेलो. ताका वेदो घालून सगल्यो विधवा रडटाल्यो आनी आपणाक दोरकासांक आंगलीं आनी हेर वस्तू केल्या तीं ताका दाखोवंक लागल्यो. पेद्रून तांकां सांगलें भायर वचूंक आनी थंय दिमी घालून मागणें केलें. उपरांत मेल्ले कुडी वाटेन परतोन ताणें म्हणलें, ताबिता, उठ. तिणें आपले दोळे उगडले आनी पेद्रूक पळोवन ती बसली. हात दिवन ताणें तिका उबी केली आनी उपरांत भोगतांक आनी विदांक आपयलीं आनी ती जिवी जाल्या म्हूण तांकां दाखयलें. ही खबर सगल्या जोप्पाक गाजली आनी जायत्यांनी सुम्याचेर भावार दवरलो. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं. सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, कशें म्हूण आमी ताका फारीक कोत्तेले हांव. जबाब. सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, कशें म्हूण आमी ताका फारीक कोत्तेले हांव. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां,
कसो म्हूण हांव ताका फारीक कोत्तलों. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतलों. जबाब: सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, कशी म्हूण आमी ताका फारीक कोत्तेल्यां. सोबे माजार सगले ताचे पोरचे मुखार सर्वेस्परान केल्ल्यो आंगवण्यो पाठवल्यो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव मोलादीक. जबाब: सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, कशी म्हूण आमी ताका फारीक कोत्तेल्यां. हांव तुजो चाकोर सर्वेस्परा, तुजो चाकोर हांव, तुजे चाकोरणीचो पूत. म्हज्यो सांखल्यो तुवें तोडून उडयल्यात. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलों. जबाब: सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, कशी म्हूण आमी ताका फारीक कोत्तेल्यां. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvespo तुमचे सोबे आसू. तुमची सोबे आसू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. ताचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्का उत्सवाक जेरुसल्याक वेतालो. आनीक तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती उत्सवाक सदांचेच भाशेन जेरुसल्याक गेली. आनी उत्सवाचे दीस सरल्या उपरांत परतून येताली तेन्ना ताच्या आवय बापाय कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुसल्यांत फाटीं रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्या बरोबर आसतलो म्हूण सोंसमून ती एका दिसाची वाट चलून आयली. आनी सोयऱ्या दायऱ्या आनीक वळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो. तो मेळ्ळो ना जातूच ताका सोदीत सोदीत ती परतून जेरुसल्याक गेली. आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्र्यां मदें बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. ताचें आयकताले समेस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या स्वभावाचें मोठें अजाप दिसलें. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली. आनी ताचे आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, कोणती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदतां. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदतल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांव आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात. पूण तो उलयलो तें तांकां सोंसमलें ना. आनी तांचे बरोबर तो देंवून गेलो आनी नासरेताक परतून आयलो. थंय तो तांकां खालतो रावलो. ताची आवय ह्यो सगल्यो घडण्यो आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली. आनी जेजू जाणवायेन पिरायेन आनीक कुरपेन देवा आनी मनशां मुखार वाडत वेतालो. जेजू क्रिस्ताचे
मोगाच्यानो आयचो विशय कुटुंबान आसल्या मोगाचो थेबो सोदून काडून बागेवंत खुर्सा आमचेशी राव. मोगाच्यानो आमी सगळीं एका कुटुंबांत जल्म घेतला. कोणूच कुटुंबा भायर कसो जावंक ना. पूण ह्या कुटुंबांत यानीक आवय आनी बापूय आसा आनी आमकां सगळ्यांक आवय आनी बापूय आसाच. आनीक तूं कुटुंबांत जल्मला म्हणटकूच तुका रोखडीच तत्वां मुल्यां लागतात, व्हॅल्यूज आमी म्हणटा. आनी दर एका कुटुंबाक यानीक पडले जाल्यार तरेतरेची तांची तत्वां व्हॅल्यूज आसता आनी आसूंकूच जाय. आनी ताचे उद्देशी तुजी वाड जाता. मनशाची वाड जाल्या उपरांत हीच तत्वां मुल्यां तूं एके भाशेन आवय बापायक ओ तुज्या शापाय समाय उद्देशी शिकल्या उपरांत तूं ती समाजांत यानीक वापर करता. आनी जशी बरी तुजो कुटुंब तूं एके भाशेन फुलवंत करता तेच बरी समाजूय आमी यानीक फुलवंत करूंक म्हत्वाचें आनीक मोलाचें. पूण सबार फावटी यानीक अशें यानीक जिवितांत घडना. कुटुंबाची तत्वां कुटुंबाकूच एके भाशेन काबार जावन येता. मोगाच्यानो हांव एका तरणाट्याक जाणा. हो तरणाटो एके भाशेन आयचो एके भाशेन विशय पडलो जाल्यार मोगाचो थेबो सोदून काडूं. कितें काय हो मोगाचो थेबो म्हणल्यार जें कितें बरेंपण आसा तुज्या कुटुंबांत तें हांव एके भाशेन घेता, सोदून काडटा, तें हांव जियेता आनी उपरांतूच हांव त्या समाजांत एके भाशेन ताचो वापर करता. जें कितें म्हज्या फॅमिलींत बरेंपण आसा तें हांव दुसऱ्या शेजार सामाऱ्यांक आनीक वाड्यांत गांवांत आनी संवसारांत दिवंक एक भाशेन हांव प्रयत्न करता. आनी हांव तरणाटो मोगाच्यान पडलें जाल्यार सगळ्यांक पावपी पवित्र सभेंत तो मुखार, वाड्यांत तो मुखार आनी कितेंय करूंक तो फुडें. पूण हो तरणाटो केन्नाच आपल्या घरांत आदार सहकार दिनासलो. सांगलो जाल्यार एके भाशेन फाटीं सरतालो आनी एका कारण आसलें. कित्याक जितले फावटी तो फॅमिली एके भाशेन आदार दितालो तेन्ना ही वॉज नॉट एप्रिशिएटेड. ताका केन्नाच शाबासकी यानीक ताच्या एके भाशेन जें कितें काम केल्लें तें एके भाशेन मेळूंक ना. आनी ह्याच पासत हो तरणाटो केन्नाच आपले फॅमिलीक आदार दिनासलो. कोणाक दोतोराक करूंक जाय आसलें वाड्यांत तो पयलो, कितेंय करूंक जाय आसलें यानीक गोठो करता तो मुखार. पूण आपले फॅमिलीचे एके भाशेन सगळीं ताची एके भाशेन भायल्यान लोक बरो उलयतालो एक्सेप्ट ताची फामील. मोगाच्यानो जायते फावटी आमच्याय जिवितांत अशें जाता. फॅमिलींत कितें बरेंपण आसा तें आमी परगटूंक ओ तें सोदून काडूंक जायते फावटी आमी चुकता. मोगाच्यानो आयच्या वाचपांत तरी पडलें जाल्यार यानीक भुरगो जेजू देव मंदिरांत सांडटा. आयज एके भाशेन हे फॅमिलीचेर नदर घालया. तुजी फामील तरी पवित्र जातली जाल्यार हे फॅमिलीचें एग्जाम्पल तुवें घेवंक जाय. आनी तेन्नाच की यानीक तुजी फामील यानीक आयडल फॅमिली तुका सगळीं तत्वां मुल्यां यानीक हे फॅमिलीन दिसती पडटा. पयले सुवातेर ही फामील जुसे मारियानीक जेजू कितें काय पवित्र मनशां. जें कितें देवाचें कितें करूंक जाय आसलें देवाक पयलो जागो एके भाशेन दिताली. आनी ह्या देव मंदिरांत ह्या एके भाशेन पडलें जाल्यार यानीक पास उत्सवाच्या जिरसाल्याक ती तिगाय बरोबर फॅमिली सांगता, दुसऱ्या फॅमिली सांगता. यानीक जेजू देव जावनूय ती आपलो कायदो पाडटा. जेजू देव जावनूय ती आपलो कायदो पाडटा. जेरुसलेमांत वचून यानीक आपल्या देवाक एके भाशेन बसतात. पयले सुवातेर पवित्रतायेन बोल्लोली फामील. दुसरे सुवातेर यानीक जेन्ना तांचो भुरगो जेजू एके भाशेन फाटीं सरून रावलो तेन्ना एकामेकाक ब्लेम गेम एके भाशेन करिनात. आपलो मोगाचो पूत यानीक सांडला हें ओडकून घेतात
आणि दोगूय एके भाशेन ह्या वाटेक लागतात आणि वाटेक लागून यानी ताची सोद कोत्तात. आणि तिसरे सुवातेर पडले जाल्यार यानीक जेसू मेळ्ळो तेन्ना जे कितें एके भाशेन सायबीण मायक सगळें एके भाशेन गमूक ना, पूण तो उलयलो ते तांकां सुचमूना, पूण सगळें सायबीण मायन आपल्या काळजांत आवय कशी, कित्याक हांव सदांच म्हणटा आवय जावन आसा एक फामिलीची क्रीम. आवयचेर एके भाशेन यानीक चड एके भाशेन दल्लले आसा, कित्याक वी आर मोर अटॅच्ड टू आवर मदर. आमी आवय कितें सांगता भुरगो देखून सुपुल्लो भुरगो देखून एके भाशेन कितें मागतलो जाल्यार पायको कडेन पायचे लागीं मागना, पूण आवय कडेन थ्रू ती एक तुजें इन्फ्लुयन्स कशें पायक सांगपाक. आनी ह्याच पासो आवय जावन आसा म्हत्व. आनी ही आवय मारिया सगळें आपल्या पुताचें बाळगून एके भाशेन दवरता. प्रितीच्या भाव भयणो, आयज आमचेय कुटुंब आसा. आयज कुटुंब जे जॉयंट आसलेले ते आयज ल्हान ल्हान जायत वेले, सिंग्युलर म्हणटा ते पाय माय भुरगीं. जे एके भाशेन कुटुंब वाडलेले आसले आमच्या गोंयकारांचे ते आयज ल्हान ल्हान जायत. जायते फावटी जाणटी एके भाशेन येवन देखून मोगाच्यान म्हणटात, फादर आमी मेल्यार जाल्यार आमची मातेक लाय हांव कूड. आयज आपलेपणान एके भाशेन आमचे कुटुंब एके भाशेन बोला, कुडे संवसारी मोन एके भाशेन यानीक दिसून येता. आनी ह्याच पासत म्हज्या कुटुंबाची तत्वां आनी मुल्यां आनी जें कितें एके भाशेन मोगाचो तेवो आसा तो आका वेड खंय आसा एके भाशेन हांव तो पळयतलो जाल्यार तर म्हज्या जिवितांत हांवें कितें एके भाशेन करचें. पयले सुवातेर मोगाच्यानो तुजो घराबो पवित्र जातलो जाल्यार तुवें जायते उपाय घेवंक जाय. बेश्टोच घराबो पवित्र एके भाशेन जायना. जी देवोत्सवां पवित्र सभेची यानीक घराब्याची तेरसाचे मागणे आंबोरी आसा काचकी मागणे हे भुरग्यांक मोगाच्यान ल्हानपणी शिकोवंक जाय. जायते फावटी आमी शिकयता भुरगीं वाडटा, कित्याक आयज एके भाशेन यानीक तंत्रीक वस्तू उदेशी जायते मोबायल घेवन आसतात, हे आसतात त्या वेड एके भाशेन जायते फावटी मेळना. चड आमी एके भाशेन आनी देवाची वस्तू आमी शिकोवंक आमी व्हिडिओ पळयत आसतना ताचेर अशें एके भाशेन तुमचो टायम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. वेळ भुरग्याक दिवप, भुरग्या सांगाताक राव, सुखांत आनी दुखांतूय बी भुरग्याच्या तो एके भाशेन बरें केल्यार वायटूय केल्यार तुय आवयन बापायन एके भाशेन आनी एकाच लागून तांकां आवय बापूय एके भाशेन म्हणलेलीं आसा. दुसरे सुवातेर यानीक वॅल्यूज कितें आसा ते सोदून काडात. जी तत्वां एके भाशेन जाणट्यांनी दिल्यात ती एके भाशेन पिड्यार जायना, ती सदां काल एके भाशेन उरतात. आयज ना पळयात सगळें मॉडर्न जालां थोडे तरेचे, पूण आमचे 10 मानामेंत तरी पडले जाय मॉडर्न जावंक नात. जें कितें देवान दिल्लें एकान एक उतर तें एके भाशेन आयज पर्यंत आसा. हे वॅल्यूज आमच्या धर्माचे आमी ते एके भाशेन सांबाळूंक जाय. आमच्या फामिलीचे जी एके भाशेन तत्वां एके भाशेन जाणट्यांनी दिल्ली ती एके भाशेन घेवन यानीक बरेपण आमी शिपडावंक जाय. संवसार जाय तें दाखयतलो पूण सगळेंच तुजें घेवचें म्हूण ना. कितें बरें आसा तें तूं घे, कितें वायट आसा तें एके भाशेन पयसा. तिसरे सुवातेर यानीक जेन्ना तुजो फामिलीचो एके भाशेन मनीस कितें बरेपण करता ताका एप्रिशिएट कर. जावं तुजे बायलेक, जावं तुजे घोवाक, जावं तुज्या भुरग्यांक कितें एके भाशेन बरेपण आसा तें सोदून काड आनीक तें एप्रिशिएट कर. तेन्नाच की एके भाशेन ओदीक आनी फामील मोगान पडटा. आयज एके भाशेन पडलें जाल्यार जायते फॅमिली पिकनिक्स म्हणून वेतात. वचूंकूच जाय. हिंगा स्विमींग पुलां गेले, थिंग गेले, हिंगा न्हंयकेर गेले, झरीर गेले, वचोंकूच जाय. पूण फॅमिली पिकनिक्स म्हणल्यार तितलेंच न्हय हांव एन्जॉय जालो काबार ना. फॅमिली पिकनिक्स म्हणल्यार बरोबर येवन कोश्टां त्रासांत एकामेकाक पावता ती व्हडली फॅमिली पिकनीक. कोश्टां त्रासांत बरें आसतना सगळे एके भाशेन, पूण जेन्ना कोश्टां त्रासांत आनी हें घोडे तुमी अनुभवलां आसतलें पॅन्डेमिकाक घोडे
अनभवला आसतलें पूण जायत्यो फामिली मोगाच्यान जावं त्यो आमच्या धर्माच्यो दुसऱ्याय धर्माच्यो एकामेकाक एके भाशेन पावल्या हें जावन आसा एके भाशेन मुनीसपण कित्याक देवाक पयलें मुनीसपण देवाचो घोराबो मुनीसपणाचो घोराबो आनी होच मुनीसपणाचो घोराबो आमी एके भाशेन स्थापूंक जाय आनी चवथे सुवातेर यानीक आंकवार मेरेन आनीक जुसेन हो प्रश्न जेजूस सांडलेलो तो सुटावो उलोवन केलो आमचे जायते फावटी उलोवप ना फामिलीन टायम ना जेवपा बराबर ना ही तत्वां एके भाशेन ना आनी आमी हें नासतना वयल्यान आमी आमच्या फामिलीचेर आशिर्वाद ना जर तर तूं हें खोरिना जाल्यार देव आनी कसो तुजे फामिलीचेर आशिर्वाद घालतलो काय प्रितीच्या भाव भयणो आयज आमची फामिली एके भाशेन तुटत बेतात जोडल्यो आसलेल्यो जॉयंट आसलेल्यो त्यो आयज काबार जायत वेता एकल्याक इंडिविज्युअलिटी वी रिस्पेक्ट दॅट ना न्हय पूण मोगाच्यान फामिलीच्या मनशांक आमी सोडूंक एके भाशेन जाय जाणट्यांक भोव करून जाणट्यांक एके भाशेन फादर मागतालो जाणट्यां पासत पिडयेंत आसल्या पासत असल्या मनशाक जें कितें तूं बरेंपण तांचे पासत कोत्ता तेंच बरेंपण मोगाच्यान तुकाय परत एके भाशेन तुजी कूड एके कडेन आतां मजबूत आसत पूण एका वेळार तुजी कूड एके भाशेन जाणटे पिरायेर पावता तेन्ना तुका उगडास आनी हेच पासत जें कितें बरेंपण तुज्यान करूंक जाता हे कुडीन तें करीत राव देव तुका आशिर्वाद दिता तुटपीच्या भाव भयणो आमच्या कुटुंबांनी आसलो मोगाचो तेवो सोदून काडून एकामेकाक आदार दिवंक आमकां कृपा बोड मागुया अशें जावं उबी रावया आनी ह्या वेळार देवाचें उतर आमच्या कानार सारलां कांय आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती पोरचेक अदीक करून लोक जातल्यांक आमचे मिसांव आमी आनी कार्य सोडून काडून आदार दिवन हे दिशेन ताची आकानी करूं आनी कुटुंबांनी ही व्हडली जबाबदारी स्विकारूं ह्या वरवीं आमच्या समाजाक बरे मोगाचे आनी तत्वांनी भरलेले कुटुंब फावो जावंक बापा लागीं मागुया आमचो देश चलयतना काळजीदारपणान पोरजेची सेवा करून आमच्या कुटुंबाक फावो त्यो सवलत्यो दिवं ह्या वरवीं दर एक कुटुंबाची उदरगत जावं पाव तशें दर एकल्याक आपलो धर्म जिवंक आनी परगटूंक सोंपेपणां आसूं बापा लागीं मागुया शांतीची मोगाची सेवे चाकरेची आनी बोगसण्याची हात्यारां आमी जावं आमच्या कुटुंबांनी सदांच मागणे तेर सासूं आनी आमच्या कुटुंबाक आमचे चाली वरवीं दुसऱ्यांक क्रिस्ती जिविताचे नमुने जावंक बापा लागीं मागुया
आवय बापूय आसात आनी दुसरी गोची जी गोडये पिडेंत आसात. आमी आमच्या जाणट्या आनी पिडेस्ता भाव भयणांनी मोगात सेवा करूंक तांचे पिडेक तांकां धीर आनी गोटाय जावं जाता ते भाशेन तांकां कुशाल दवरूंक आनी ताचे निमाणी यात्रा शांतीची आनी बोरवाशाची करूंक बाबा लागीं मागुया. नवो कुटुंब घडोवंक वेता तेन्ना तांणी न्हय फकत बायलो दोबाज्यो पळोवंक पूण बरी अदीक तयारी करूंक जे उपाय पवित्र सभा तांचे फुडें दवरल्यात तांणी ताचो बरो फायदो काडून ह्या वरवीं कुटुंबाक उपरासतात तसले शेगून आनी तत्वां तांणी आपणावूंक देवाक मानतात तसले कुटुंब ताणें घडोवंक बापा लागीं मागुया. प्रितीच्या बाबा सगळें बरेंपण तुजें तावन उपसोता हे बेडार आमी मागला ती आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. एक कुटुंब उंडो आनी सोरो कुटुंब गोडप जावन आसा. एक कुटुंब उंडो आनी सोरो कुटुंब गोडप जावन आसा देवाचें आपोवणें आमकां. एक कुटुंब आवय बापायची मोगा वरवीं आमचें जिवीत सुरू जाता. मोग जावन आसा बुनयाद गोराब्याची मोगाची गोराब्याक मोगाची समुदायेन आनी समाज बांदून हाडटा. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक संवसारान धाडलो आनी पुतान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आमकां सगल्यांक नवें जिवीत दिवंक खुर्सार मेलो. आयज दोर मिसाच्या बलिदानांत आमी हो जेजू क्रिस्ताचो मोग ताच्या उतरांतल्यान आनी पवित्र जेवणांतल्यान अनुभवता. तर होच मोग आमकां कुटुंबांनी जिवंक करूंक हो कुटुंब ह्या उंड्या सोऱ्या बरोबर बापाक भेटोवया. Amen.
मोच्या बाबंदो मोच्यान तुमचें बलिदान सर्पद्विदारा देवपाक मानता तसलेंच म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र विचार देवाक सविस्पूर्ण मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुझ्या कुटुंबाचें बलिदान दोळायन मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्या ती देणी आमी होगडाय ना जावच्याक आनी सासणाच्या सुखाक आमी सलामतीक पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच राखून दवरूं. हें आमी मागता तुज्या पुताचे तुजे नांवे. पवित्र बापा, सोर काळी आमी तुका वखाणूक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळाची मोहिमेची किर्ती आनी वखाणणी बोत्या दबाच्यान आमी करची. कित्याक जेस जालो आमची पासकांची बरी, ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग सोंपलो, इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सोबत नायक पावलो. देखून पासकाच्या संतसाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार सर्गीचे सोर दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बाबा, खरंच पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्याची क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कशेन कस्टमरांचो सुखबेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवास तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें, हो तुम्ही समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पावची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणली, तुम्ही समेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचे हें रगत. पातकाची बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें बरवतली. हे म्हज्या उगडासा करात. That's so good for go to बाबाच्या मरणाचा आणि पुनरुत्थानाचा भक्तीपडी उडास करता आणि हो जिविताचो उंडाण काल समर्पिता. चिमकार्यो आमची सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिनवासता. आमचे चिकूड आनी रगत सोदला आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारचे पवित्र सभेचो उगडास कर
आणि फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमचे गवडी बापा, आणि सगळ्या याज्ञिकी बरगंबर तिका प्रिती मोगान फाडय. पुनोच्चोन पुनोत्सव बरोस धरून मेल्यात ते आमचे भाव भयणाची काकूत कर. तांक आमचे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांचे परसरीत मुगा मोड पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची ह्या मिसाचे बेडेन पवित्रतायेन वांटो घेतल्यांची काकूत कर, दया कर. हे बेड्यार करीत तुजे फामिली पासत माग, दुसऱ्याचेय फामिली पासत माग. तुका मागूक लायला तांचेय पासत माग. कुटुंब दोशी जाल्यात ते एकवटूंक माग. आकवार मरे देवाची माईस सांगाती बागेन सोबोदी बागेन 2 तास सोर काटका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासना कांत आमकां वाटो दी. सादाची मोहिमा गावूंक आमकां फावको जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता कुटुंब पवित्र करतलो तुजेरूच दल्लें आसा. जोण एकलो कितें कंट्रिब्युशन दिता ताचेर कुटुंब अदीक मजबूत जाता. आनी ह्याच पासत कुटुंब केन्नाच सोडचो न्हय, दोशीक वचचो न्हय, कुटुंबाक फुटी घालची न्हय. तर होच कुटुंब तुका सगळ्या सुवातेर पावतलो. तूं बरें कर, बरें तुका मेळटलें. तर हीच कृपा मागून म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समकाय, तुझी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जावं. आमचो दिसपटो किराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणी पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत समस्का आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुंदराचे क्रिस्ताचे आम बरोवचें नोतरेकता. तर आमकां सुदार काकलो दी. सोर पदकांतली सुड्यान सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाची आसा. क्रिस्ता तुवें धरून ताकणे तुमकां शांती दवरता, म्हण शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय, पुढचे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल. जे कुशेय प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. तुजे दाराच वच चलयताय सासणाच्या सासणाक. स्म्याची शांती सदां काल तुमचेय सव्यासो, तुमचेय सव्यासो. एकामेकाक मोगान शांती. देवाचे शिले संसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. सांडवाईन पिरायेन आनी देवाचे कृपेन हो जेजू कुटुंबांत वाडत गेलो. आमी तशीच आमच्या कुटुंबांत वाडुया. घेवंक फुडें सरल्यांत ती सगळी सुभागी भितरेचे म्हाका फावना, पूण एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
या बो मोगाळ बापा दोळायन तुवें आमची सोडवण केली तो दोळायन आमकां सदांच सांबाळ तुझ्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडवली तशेंच ताच्या पुनर्जोडपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोष निरंतरी सांबाळ जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या पुरवी बसूया मातशी मगोच्या भाऊ आयज आमचे मदें आमचो यादनीक भाव फादर माउरीस कोलासो सांताक्रूज इगोचेन तो पातकूर कसो वावर करता आयज आमचे मदें येवन कांय बरे भाशेन ताणें कुटुंबा वयर देवाची उतराची समजणी आमकां दिली तर हांव फादराक सगल्यांच्या नांवान काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो सुभाम आशिर्वाद ताचेर आनी ताच्या मुण्यारपणाचेर घाल म्हूण आमी मागता आयज मिसाची मांडावळ केल्ल्या खुर्सा वाड्यांतल्या समुदायाच्या भाव भयणांनी तर आमी तांकां शाबाश दिता देव बरें करूं म्हणटा आनी बरे भाशेन मांडावळ केली देखून फाल्यां मांडावळ करून JMC क्वॉर्टर्स आयज आमी कुटुंबा खातीर मागला आयज मिसाची भेट आमी कुटुंबा खातीर भेटयल्ली आसा आनी आमी सगल्या आमच्या कुटुंबा पासत मागता आनी तुमकां आमच्या मागण्यांत आमी सदांच दवरतले फाल्यां आमी हेल्थ वर्कर्स आमचे डॉक्टर्स नर्सीस आनी पिडेस्तांची सेवा चाकरी करतल्या आमच्या भाव भयणां पासत आमी मागतले फाल्यांचो दीस तांचे पासत आमी भेटयल्लो आसा देखून आमी मागता जी कोण मिसाक येवंक सोदतात यात हे मीस केरीत भाशेन तुमचे पासत आमी भेटयल्लीं आसा आनी आमी तांचे पासत मागत रावया अदी करून ह्या पॅन्डेमिकान आमी पळयता कितले आमचे डॉक्टर्स नर्सीस आनी दुसरी आमची भाव भयणां पोट तिडकेन वावर करून आवट ऑफ द वे वचून दुसऱ्यांची सेवा केली आनी ह्या पिडेंतूय ती जायती जाण बोली जावन मेली तर ह्या वेळार आमी तांचे उपकार आठयता तांच्या वावरा खातीर आनी मागता देवान सदांच तांकां बरी भलायकी सावथ दिवं हो वावर उदीक बरे भाशेन ताणें करूंक तर फाल्यां आमी आमचे हेल्थ वर्कर्सां पासत मागतले फाल्यां न्हयेन सदांचे भाशेन 5 वरांचेर फाल्यां आयतार सकाळीं मीस सदांचे भाशेन आसतलें पयलें मीस 7:30 दुसरें मीस इंग्लिशींतल्यान 9 वाजता आनी न्हयेनाचें मीस 5 वरांचेर मुगचे बाब न्हू आमचे मदें सिस्टर रिता आसा ती आयिल्ली आसा आमच्या श्रायनांत आमकां आदार दिवपाक तर थोडे दीस ती आमचे मदें आसतली तर सगल्यांच्या नांवान हांव तिका माय मोगाचो येवकार दिता काल दिवंक जाय आसलें सिस्टर रिताक आमी येवकार दिता आनी मागता देवान तिचेर आनी तिच्या वावराचे आशिर्वाद घालूं उबी रावया सर्विस्फो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे सगल्यांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद कुटुंबीक जिवीत जीव तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार
बांबोलीच्या खुर्सामणी पवित्रेक मागणी. देवा आमच्या मोगाल बापा, तुवें मनशाकुलाची सोडवण करूंक खुर्साची वाट विचून काडली. तुज्या पुताक खुर्साचे व्हडवडे सोसूंक तुवें निर्मिलें आनी ताणें मनशाच्या तारुणा खातीर ते तुका मोगान ओरपिले. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांतले खुरीस सोसून घेवंक आनी मनीसकुलाचे सोडवणे खातीर ते ओरपूंक तुजी कृपा आमकां दी. मोगळा जेजू, तुका कुसार उबार तूं सगल्यांक आपणाशी ओडून हाडटलोय म्हूण तुवें भासायलें. असो तूं ह्या बांबोलीच्या दोंगरार सगळ्या जिन्सांच्या मनशांक ओडून हाडटाय. तुजें दर्शन घेवन आयिल्लें आमकां शांतीन दवर आनी सगल्या मनशांक हांवें मोगाळ कर. पवित्र आत्म्या जेजू क्रिस्तान तुका सायबणीचेर आनी आपल्या सिसांचेर पाठयलो. आयज ह्या दोंगरार सभा धर्माचे मनीस एकवटात. तांची मनां उजवाडाय, काळजां मोगान पेटोय, जेजूचें राज विस्ताराय आनी सोम्यास मनशांक तांच्या राजांत पावय. आमी उपकार मागता त्या वेळार आमकां दर एकल्याक फावो कर. आमी योग्य पडीन आमच्या गोरसां खातीर मागतना आयज आमच्या दर एकल्याच्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. हे वेळार आमचें कुटुंब भाग्योन कुर्साचे विनवणेन जेजूच्या हातांत घालुया. जेजून आमचें कुटुंब सदांच राखूंक आनी सांबाळूंक, आमचें कुटुंब मोगाचें मंदिरां करूंक, आमच्या कुटुंबान जे प्रोश्ट आडकोड्यो आव्हानां येतात ते पयस करूंक, खोश दूख पयस करूंक, आमच्या पिडेवंतांक जेजून हात लावन पेकोणी दिवंक, आमच्या कुटुंबाचीं भुरगीं मोगाच्या नापुरबायचीं जावंक, तरणाटीं बऱ्या रस्त्यान चलूंक, शेमायक शेपायक जाणट्यांक मान रेस्पेद मेळूंक, आमचें कुटुंब देवान सदांच राखूंक, सगल्या वायटांतले, विघ्नांतले, नश्टांतले हे वेळार मागुया आमच्या कुटुंबा पासत. अनोद बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काळ. आमेन.